बागीमूत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या सगल्या आदी हांव मागता ते हें, समेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात, मागणी, विनोती आनी दिनवासनी स्तुती, भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्या खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचें आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सोंसकायेन जिवनचे पासत. हें बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणाराक मानता तसलें सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच आनी देवा आनी मनशा मदेकत मोदेस्तूय एकलोच. क्रिस्त जेजू तोय मनीस, ताणें सोमेस्तांचे सोडवणी पासत आपणाकूच बोली कशी समोर पिलो. हाची कवायत ताणें पुरत्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी 2 दूत आनी विदेशा सोरी भावार्थाचो आनी स्वताचो 2 शास्त्री म्हाका नेमला. सोत तें उलयता फोट सांगिना. देखून नितोळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेता थंय मागणें केलोलें म्हाका जाय. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हजे उल्याक ताणें कान दिलो, देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. हो पळय हांव तुका प्रार्थिता, तुज्या पवित्र मंदिराक पळोवन हात जोडून मागणें करता, तर म्हजे विनोतीचो आवाज आयकून घे. जबाब: म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो, देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर म्हजें बोड आनी धाड, ताचेर म्हज्या काळजान विस्वास दवरलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगणांक नवो जीव भरोन आयलो. देखून सगल्या काळजान ताका दिनवासता. जबाब: म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो, देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर आपले पोरजेचें बळ ताणें मागलोल्यांक तारोणाचो किल्लो तो. तुजे पोरजेक तारण दी, तुज्या दायजाक सुकेस्त कोर, तांचो गवणी जा, सदां काळ तांकां उखलून व्हर. जबाब: म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो, देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांन आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातोच जेजू कफरनाहूम गेलो. कोण एकल्या सोदपुतीचो चाकोर ताचे खेरीत आपुरबायेचो वायटान पडून मरणाचे तोरणीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकतोच जुदेवांचे वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपले चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं परातून अशें मागताले: तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी तांणी आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताचे घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना सोदपोतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें: सायबा, त्रास घेयनाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतरूच उलोय आनी म्हजो चाकोर बरो जातलो.
तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसलोलो एक मनीस, आनी म्हजे खाल शिपाय आसात, आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणो जाल्यार तो वेता, आनी दुसऱ्याक ये म्हणो जाल्यार तो येता, आनी म्हज्या चाकराक अमकें कोर म्हणो जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें, आनी परतोन आपल्या फाटल्यान येतोल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बावाट हांवें इस्रायलांत पर्यान देखूंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत ये जाल्यार बळिकेंत आसलोलो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, येदो व्हडलो बावाट हांवें इस्रायलांत पर्यान पळोवंक ना. नियाळाक आदार. मरणाचे तोरणीर पावलेल्या एका सोदपोतीचे चाकराक जेजू बरो करता. हो सोदपोती सेंच्युरियन रोमकाराच्या सेनाचो अधिकारी आसलो, जाचे खाला शिपाय आनी चाकर आसले. तो ओन बावाटी जुदेव न्हय आसून लेगीत जेजू ताचेर कांय गूण आनी बोव करून ताचो बावाट पळोवन अजाप जाता. पयले सातीर आपुरबाय आनी दोळाय. ह्या सोदपोतीचे खेरीत अपुरबायेचो चाकर बरो नासलो. त्या काळार तशेंच आयजूय आपल्या चाकरेच्या कोणाकूच पळोवन वचना. सोदपोती आमकां नमुनो. दुसऱ्यांक सांगाता घेवपी. सोदपोती जुदेव नासलो, जेजू जुदेव. तांचे शारांत आयला तें आयकून तो कांय जुदेवाच्या वडिलांक जेजू लागीं उपकार करूंक धाडटा. तिसरे सुवातेर नोम आनी वानेस्त. तांचे नोम स्वभाव पळोवन सगल्याक बरे तरेन वागयतालो देखून जुदेवाचे वडील ताचे सांगणें आयकूंक जेजू लागीं एक उपकार मागूंक येता. जेजू तांकां कान दिता. चवथे सुवातेर बावाटी. जेजू आपल्या चाकराक बरो करूंक सोगता म्हूण ताका घट विस्वास आसलो. जेजूच्या एकाच उतरान आपलो चाकर बरो जातलो म्हूण तो जेजूच्या पदवेचेर पातयेतालो. आनी निमाण सुवातेर खालतिकाय. सोदपोती आपूण पदवेदार जावन लेगीत आपणाचें कांय करूंक जायना म्हूण वळखून घेता. जेजू आपल्या घरांत येवंक फावना म्हूण ल्हानवीक जाता. सगळें जेजूच्या हातांत सोंपयता. तर आयज आमचें मागणें जावन दी. सोदपोती भाशेन दोयाळ, बागा वावुरपी, नोम काळजाचे, खालती आनी थीर बावाट दवरपी जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.